बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 106 वर्ड्स 106 वर्ड्स फॉर तुझ्या परजेचो तूं करताय त्या मोगाक लागून म्हजो उडास कर. सर्वेस्परा म्हजेशी ये आनी म्हाका आदार दी. मोगाचे न्हू आमचो सुमी आमचो मोग करता, आमचो उडास करता, आमकां आदार दिता. दिंबी गेल्या आमी सुमयाचो मोग करया, तसो उडास करया, ताका आराधन करया. गव्या गीत तुजो मोग करूंक सुमया हांव आशेता. C6 पेज 87. तुझो मोग करूं सुमया जेजू हांव आशेता. 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 फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हे हंवसरा. सुमया पुरो तुजो मोग म्हाका हे हंवसना. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. पळय सुमयाचो मोग आमकां पुरो, तशें मोगांत आमी रावया, तसो मोग आमी सागया. ह्या सक्रामेंतान तो क्रॉस जर आसा आमकां तशा मोगान भरता, कृपेन भरता. ताका आराधन करया, मान करया आमी. तुझे विन कितें साव करूंक सकना. तुझे विन कितें साव करूंक सकना. तुझे शिवाय कोण सादार म्हाका ना. तुझे शिवाय कोण सादार म्हाका ना. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. वय सुमया तुजो मोग करूंक आमकां चड आनी चड तूं करपा दिता. तुज्या मोगांत आमी आसूं, तुज्या असरपणांची येवंक तूं आमकां फावो करताय. तुज्या भुरग्यांक आज तुका आराधन करच्या आमकां चड आनी चड त्याच मोगान कृपेन तुज्या दयेन आमकां भर. आराधन तुका सुमया, महिमा तुका. दर्शन दी सुमया वडका कुतीन तुज्या. दर्शन दी सुमया वडका कुतीन तुज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. हात बऱ्या म्हणया. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव सुमयाचो मोग. तुजो मोग करूंक सुमया जेजू हांव आशेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुमया तुजो मोग व्हरता, तुजी दया व्हरती, तूं बोव व्हरता सुमया. तुजो मोग आमी करूंक फावो. तुका आराधन मान आनी महिमा आतां आनी सदा सर्वदा. तुज्या मोगान आमकां भर, कृपेन आमकां भर. तुजी दयाळची काकूळ आमचेर सदा आसूं. हालेलुया हालेलुया. आमचो उडास करताय तूं सुमया, आमकां आदार दिताय. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. हालेलुया. वर्शिप यू. वय सुमी आमचो उडास करता, सुमी आमकां आदार दिता.
सुमेच्या मोगांत आमी आसतना ताच्या झरपणांत आमी आसतना चड आनी चड आमी तसो उडास करता तशा मोगाचो ताच्या काकुळतीचो. कीर्तन 106 पयली वोळ Psalm 106 verse 1. हालेलुया. सर्वेस्परा करगां दिया कित्याक तो बरो तासो विश्वासी मोग सासनाक तगता. वैमोगाचें नांव सुमी सदांच विश्वासी. तो बरो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय आमचे थंय तो विश्वासी जाता. आमी तसो उडास काडिना जाल्यारय तो आमचो उडास काडटा. ताका आमचो उडास आसा. आमकां तो आदार दिवनूच आसा. आनी ह्या प्राचीत काळार चड आनी चड ताची कृपा ताची दया ती सोडवणुची घडिता आमी नियाळतना जेजू थंय ताणें कितें केलां आमकां चड आनी चड तो आदार दिवन कृपा दिवन ताच्या सोडवणेन जियोंक आमकां फावो करता. आमकां बरी करता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. तो समे विश्वासी आमचे थंय कितलो विश्वासी तो जाला. ह्या दिसांनी कितली कृपा आमचेर ताणें वतल्या. आमी भोव लागीं जाता त्या सोडवणेच्या घडिता आमी त्या भगिवंत हप्त्यान प्रत्येक तरान 3 दिसांनी नियाळूं त्या पास्कां पेसाक ती एक उतरवून सोम्या थंय आमकां मेळ्ळ्या. पासिंग ओवर आमी म्हणटा. सोमी तो पास्काचो गूट आमी नियाळूं आज सोम्याक ताच्या कृपे खातीर ताच्या सोडवणे खातीर ताणें केल्ल्या रियेक उपकारां खातीर कितलो बरो आनी विश्वासी तो ताचें बरेपण ताचें विश्वासपण नियाळ ताका अर्गां दिवया. आमी ताळयो पेटून गावया आमी गीत B6 page 38. हालेलुया हालेलुया. सोमी कितलो बरो. ताळयो पेटून आमी गावया. हालेलुया हालेलुया. सुमियाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमियाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. सुमिया सगळ्या मनान काळजान ताका अर्गां दिवया. स्तुती करया. सोमी कितलो बरो कलतो आनी भोळो. सोमी कितलो बरो कलतो आनी भोळो. ताच्या नांवाक गावया आमी. हालेलुया ताच्या नांवाक गावया आमी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. ओय सोम्या मोग व्हरतो ताची दया व्हरती. तो कितलो स्वादीक आनी मोलादीक आसा उडास घाल. ताचो आदार ताची कृपा सगळी आमकां लाभल्या म्हणून पती येवन बावाडटा. ताका अर्गां दिवया. स्तुती करया. सोमी कितलो स्वादीक अति भोवमोलादी. सोमी कितलो स्वादीक अति भोवमोलादी. अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा. अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. वय निरंतरी ताळयो पेटोवन संतोषान आनंदान एक मनान काळजान आमच्या सोम्याक सोडवून धरा. तो आमचे थंय कितलो व्हडतो कितलो बरो विश्वास. ताचे थंय हरी एक बसावन येवचारी जाल्यार आज ताचे मुखान जेसू मुखान देवाक अर्गां दिवया. आमेन म्हणया. जे कितें ताणें केलां सगळें आमचे खातीर तें सगळें नियाळ स्तुती करया. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आधार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आधार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Sumia kami ergandi. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumia kami ergandi. Hallelujah. Sumia kami ergandi. Hallelujah. Sumia kami ergandi. Hallelujah. Chudani hatba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kitlo boro, kitlo vishwas. Am kadar dim taro salo ilam ka salon vela. Nashi kurpa kurpe voir kurpa am shirvatla. Yadisani sardani sard ya prachit kalar kres machadisa. Nachis kurpa taso sada. Tavam saudas karta. Am kadar dim na ilam. We praise you, we thank you, we glorify you, Lord. We bless your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oi, sumi nizaki bomoro. Am saudas karta ani amche shiyata amka adar dida. Nirgaman granta vasvar 30 आणि 2 7वी ओळ तावन 14वी ओळ आयचे पहिले वाचप. Exodus 32 7 to 14. पहिल्या वाचपांत आमकां बोवा प्रभुचें वाचप आज आमकां नियाळाक मेळटा. इस्रायल परचेन एक भांगराचें वासरूं कर्ण देवाक ती विसरलीं. देवाक सांगता आसच्या बदलाक देवाचो आदार घेवन देवाचेर पतयेवन मुखार वेच्या बदलाक भांगराचें वासरूं तांणी केलें. ते वेळा देवाक राग आयलो, ताचो क्रोध तांचेर पेटलो. पूण देवान ह्या विशीं मोइसेक कळीत केलें. देवान मोइसेक विंचुल्लो. त्या इस्रायल परचेक इजिप्तांतावन वा त्या पारावाच्या गुलामपणांतावन भायर हाडूंक देखून मोइसेक ताणें कळीत केलें कित्याक देवाक राग आयला तांकां नाश करूंक नाका, तांकां कसलेंच वायट करूंक नाका. देखून मोइसेक कळीत करतना मोइसे देवा लागीं मागणें करता, प्रार्थना करता. आनी आजच्या पयल्या त्या वाचपांत आमी नियाळटा. पूण आमी निर्गमन ग्रंथ वचवर 30 आणि 2 13वी ओळ काडया. मोइसे ताच्या मागण्यांत कितें म्हणटा. 13वी ओळ तो म्हणटा, तुज्या सेवकाचो अब्राहामाचो इजाकाचो जाकोबाचो उडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां बसायिल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसायिल्लो तो सगळो देश तुमच्या संततेक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचें दायज जातलो. पळया, मोइसे सोडिना. एक मुखेली देवाक वळखलो. देव कोण आनी देव कशें उडास दवरता. देखून मोइसे मागता. देव विश्वासी म्हण तो जाणा, देव दया करता म्हण तो जाणा. देखून 14वी ओळ म्हणटा, मोइसेन मागलें देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. कितल्या पुरबायेचें वाचप, कितलो बरो नियाळ आमकां आज मेळटा. देव कसलो, कितलो बरो विश्वासी. आजो उडास आमकां आसा जाल्यार देवाचो आमी तसो उडास काडल्यार बरो. तसो आतां आमचेर आसा. आमी सुकल्यारी, आमी पाताक ताचे तावन पयस गेल्यारी तो आमकां सोडना. आज मोइसे बरी तसले वडील आसल्यार आज कुटुंबाचीं वडिलां, आवय आनी बापय एक नैतीक जबाबदारी आमी खान गेल्यार आमच्या भुरग्यांची, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची. आवय बापय वा आज इगर्ज मातेचे वडील ह्या जाग आज सगळ्या संवसारार आसचे विविध फुडारी तांच्या परचेस नैतीक जबाबदारी आज आमच्या हाताखाल कोण आसा तांची जबाबदारी आमी खान गेल्यार आनी आमच्या देवाक आमी वळखोन मागल्यार सोमी खंडीत आमचे मागणें आयकता. आज वडिलांचे मागणें भुरग्यां खातीर देव आयकता. आज आमच्या भुरग्यांची खंत आमी करनासाव, आमच्या युवजनाची खंत आमी करनासाव. आमी खंत आनी कितें दुसऱ्यांच तें देवसराचें आमी दवरलां. तासो आमकां चड उडास जाता, देवाचो न्हय. ते सगळें आमी सुमयांक दिचे. आज भेटोवया मोगाळ बाबा आनी बेनी एक घडी वर दोळे धांपया. मोइसे बरी आमी जावया. कितलो हो एक फुडारी देवाक वळखलो. आज तसलीं वडिलां आसा जाय देवाक वळखलीं, देवाचो उडास करची. आनी ह्या देवाचो उडास कान
ताचेर पातयेवन मागची आनी मागणें मात्र न्ही तांकां तिदवूंचें मैजे लोकांक तिदविता आनी आवय बापायनी ही जबाबदारी आसकान गेल्यार वडिलांनी ही जबाबदारी मागणें आनी दुसरी जबाबदारी तांकां दिल्ली केल्यार देव खंडीत बरी करता आमकां देव आमकां बरी करूंक सोदता बचाव करूंक सोदता कोणायकी नाश करूंक ना तर आज आमी आमकांच भेटोवया कुटुंबां भेटोवया भुरग्यांक आनी कोणाक आमकां भेटोवंक जाय सगळ्यां खातीर आमी मागया संवसारा खातीर फुडाऱ्यां खातीर प्रत्येक तरान राजकीय संवसारी तशेंच आत्मीक तशेंच आज कुटुंबाच्या मेस्त वडिलां खातीर आमी मागया सुमेची कृपा आमचेर सुमेज तांचेर आसूं गावया आमी गीत E24 पेज 121 काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सुम्या जिवीत म्हजें भेटयता कुटुंब म्हजें भेटयता सगळें तुका हांव भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज मोचें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज मोचें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता बापा आज भेटयता आमी भेटोवया सगळ्या काळजान मनान आज मागया ऐसे बरी आमी जावया देवाक वळखोन तो कितलो दयाळ कितलो बरो ताका उलो मारतल्यान आज आमी फुडारी मुखेली उलो मारया आमच्या कुटुंबां खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर युवसनां खातीर आज कुर्बान कोण आसा सकट कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमच्या हाता खाला आसल्या एकल्यां खातीर तांचो तुमी तांची दया करूं तुमी तांकां कृपा दिवं ती बरी जावं देवाक वळखून सगळें कुटुंब कितें तत्वार कश्ट आज आमचेर आसात ते सगळे भेटोवन आमी मागीर आमची कुटुंबां भेटोवया सुम्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत मोचें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत मोचें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आमी मागया मोगाळ बाबा आनी भयणी आज सर फुडारां खातीर विशेश तरान आमच्या आत्मीक वडिलां खातीर इगर्ज एक वडिलां खातीर आज भेटोवन दिवया आमी तशें संवसाराच्या एक राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां खातीर खंय झुजां झगडीं आसा ती शांती समाधानान बदलूं सुम्याक सगळें साध्य सुमी सगळें करता तो दया करता तो बरो तो विश्वासी आज सुम्याचेर आमची दिश्ट केल्या न्हय आमच्या कथीचेर न्हय भियाचेर न्हय दुसऱ्या खंयच्याय संगतीचेर सुम्याचेर दिश्ट घाल सगळें भेटोवन आमी मागया आज ह्या सक्रामेंतान जर आसचो तो समय आमकां पळयता ताका आमचो उडास आसा तो आमची दया करता हर एक राष्ट्र आमचो देश आमचे मंदिर हांगासर एक आसकांक आज आमचे सगळे कोण मेळोन आसात ऑनलायनार सबार जाणां आसात सबार कुटुंबां गांवांत विदेशांत मागोन आसात एका मनान काळजान आज तुमी सगळ्यांची दया करूं उडास काडूं आमकां जाय अशी कृपा एकल्यांक लाभो म्हणून सर्वस्व ताका भेटोवया आनी म्हणया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व आमची भेटयता हांव सुमया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें
तुकाच भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता वैस्म्या सर्वस्व म्हजें तुकाच भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता बापा आज भेटयता सगळे आमी भेटोवया आज भेटयता बापा आज भेटयता बापा आज भेटयता जेसू आज भेटयता सगळे आमी त्रिएक देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्या भेटोवया भेटयता तो ताचेर बेसांव घालून उडास पडो आमचो आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता जे कितें आमी भेटयता ताचेर तो बेसांव घालता आमचो उडास करता दया करता भेटयता हालेलुया 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 सगळे मनान काळजान वावरतात सगळे भेटोवन आमी मागया हालेलुया समी उडास करून दया करून आशीर्वादित करून Lord bless us heal us deliver us sanctify our nations हर एक राष्ट्र पवित्र कर फुडाऱ्यांक आशीर्वादित कर सर राष्ट्रांच्या आमच्या पवित्र सभेच्या तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या रियेक आवडिलां सर त्या सवा आमी भेटोवनशे आज आशीर्वादीत जाल्ले जावं तुज्या कृपेन तुज्या दयेन Jesus in your name I bind all spirits of evil every sickness every that is not of your kingdom every spirit be bound send them bound to your feet तुज्या कुर्साक बंदी जाल्ली जावं कुर्साक आमकां जोड दिली सडवून ते कृपा आमचेर आमच्या घरांनी गर्ल्सांनी हर एका सुम्या सुवातेर वळोवन दी ज्या कोणा खातीर आमी आज मागता वळोवन दी त्या कृपेन सुम्या आमकां बरी कर नितळ कर सुडका दी तुजे राष्ट्रीय कशी योजना जारी जावं वी बिलीव लॉर्ड इन यू तुझ्या नावान आमी हे मागणें करता आमेन 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 आमी विविध समाज बडयत आसतना आमचींच प्रत्येक तरान फुडाऱ्यां खातीर आमी आज वडिलां खातीर मागता आसतना मैजे बरी आमी देवाक वळखोवच्याक आमी मागया ह्या मंदिरा खातीर हांगासर आश्रय आसा करी एक भाव भयणी आमी सवान कोणाक सुम्यान घाला आमकां कुमोक आदार दिवचें आर्थीक तशेंच मागण्या मुखान विविध रितीऱ्यो ह्या दिसांनी मुंबय तशेंच गोंयां आनी आमच्या ह्या गांवांत सुमार 17 कडेन आमकां रितीऱ्यो आसात सो रितीऱ्यां खातीर आमी मागया म्हटल्यार हप्त्यांत आसतावन संजेर तावन कपल्स काजारी जोड्यां खातीर विशेष रितीर 2 दिसांची हांगासर आसा तशें नंतर आमकां आसा करेजमाची कोंकणी पयल्या हप्त्याची एप्रिलाची विशेष रितीर एप्रिलाच्या 6 तारीखेर संजे आयतारा 6 वरार तावन ब्रेसरा 10 तारीख दनपरांपर्यंत विशेष रितीरी करेजमाची आनी कुरपेची जावन आसा ह्या रितीरे खातीर आनी म्हटल्यार पाशांवांच्या इंग्लिशांत एक पाशांवांची रितीरी आसा उपरांत त्या रितीरे खातीर विविध रितीरे आनी ह्या मंदिराच्या गरजां खातीर आमी आज मागता आसतना मागया आमी तशेंच हांगासर आयिल्ले रियेक त्या सवान सुम्याक आमी भेटोवन दिवया जल्मा दिवसाचेर करची 79 बर्थडे Angelina Alvarez Bachpe Jocelyn D. Almeida Ferrar John D'Souza 51st birthday तशें बऱ्या भलायके खातीर Juliana Fernandez आनी कुटुंब 52nd birthday of Stanislav Fernandez Baindur ज्योती फुर्टाडो आनी एरल फुर्टाडो हांचे त्या सवां खातीर आमी मागता आसतना प्रत्येक अर्गां दिवचीं त्या सवां थँक्स गिवींग मास ऑफ एन्स्टन गामा उडुपी सावियो गुंजाल्वीस सर आशिर्वादां खातीर रॉनेट आनी सुनीता मेंडोन्सा अर्गां दितात उडुपी तावन कुवैट विल्फी कॉर्डेल फॉर अचिव्हिंग मंथली टार्गेट सगळे देवाक आमकां मेळिल्ल्या अर्गां उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया प्रत्येक तेसा वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब फॉर प्रीस्ट एंड रिलीजियस विन्सेंट आनी कुटुंब सर त्या सवां खातीर वलेरियन डायस भुरग्यां खातीर परिक्षेक बरोवच्या फिलोमेना मतायस प्रत्येक तेसा सिंगापूर तावन शांती गोम्स बरें काम मेळचे खातीर वायटफिल्ड बँगलोर ह्या सर गरजां खातीर आमच्यो गरजो सुम्याक आज ह्या गरजां सुम्या भेटोवया देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता फुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया कॉस्टा कुवैट सेवरीन मेंडोन्सा कुटुंबान सल्ल्यां खातीर हॉस्पेट तावन विन्सेंट आनी कुटुंब सर आत्म्या खातीर मिसेस वास कुटुंबान सल्लेल्या संद्यां खातीर
11th death anniversary of Salvador Fernandez Baindur, Sol Devadin Richard Gonzalez, Devadin Rose Fernandez and Dulcin Sequeira, Tashense, Gregory and Diana de Souza, Kutman Salilas and Yankatiru Maktan. Sangatami Mania, Sasna Sovishe Udidan Kai Ismea, Irantar Prakasan Cherpakondi, Samadanant Vishagam Did, Amen. Dimigalia, Sumecha Besau, Amazon Gavia. म्हजें नांव ॲरल मिनेझीस. हांव ब्रह्मावर फिरगजेची. हांव आज म्हज्या भावा विशयान साक्ष दिवंक हांव आशेतां. एक 3 वर्सां जावन न्हू म्हज्या भावाक काम नासलें. तो वायट रिलेशनशिपांत तो आसलो आनी ताका सबार कश्ट येयले आसात. तो सैतानाच्या हातींत तो संपडलो आसलो. हांवें देवा लागीं रडोवन मागलें ताका काम कित्याक मेळना. कालेक जेजू अशें कालेक करताय म्हाका जेजूच्या वयर भावार्थत नातलो अशें कालेक जाता ताच्या संगता. तो मागणें करूंक की समा बसनातलो. मागणें करतना ताची मूत तो मागण्यान दवरिना. आनी हांवें ताका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आसलें ताका वाचूंकूच जाल्यार तो समा वाचिनातलो. एक दीस हांवें ह्या येतेर मंदिराक येवन हांवें सक्रामेंता मुखार हांवें रडोवन मागलें आसा ताका बरें काम जाय जे जेजू ताका कशें म्हणी कर न्ही काम तूं फावो कर म्हण सांगून. आमच्या कुटुंबाच्यांनी ताका सबार संगती उलयले आसात. तुका तूं अशें करचें जाल्यार तुका काम मेळना. तूं वायट वाटेक वताय. शिराप घाल्लो आसा ताका. तांचो शिरापय ताका लागलो आसा. जाल्यार म्हाका जेजूचे वयर भावार्थ आसलो. तो ताका एक दीस काम तो ताका दितलो म्हणली पत्याणी ताचे वयर म्हाका आसली. हांवें रडोवन मागणें केलें आनी ताका आज तो बऱ्या अबुधाबी बऱ्या कंपनींत तो आज हालेलुया. तळये बटन देवा करगानी हुकलापया. बरो भुरगो जाला. अपुर्बेचो भुरगो जाला. देवत भुरगो जाला. भक्तिवंत भुरगो जाला. आनी तुका कशी जाली रे ती? आतां तूं जॉर्जिया वेताय त्या विशयान सांग. तुज्या विशयान सांग. एक्चुली हांव 2 म्हयन्या पयलीं हांवें म्हजी CET आनी नीट एग्जाम दिल्ली आसली. हांवें सांगल्यार म्हाका खंयच्याक वयचें म्हाका सामा गोल नासलें. हांवें खंयचें चूज करी जे इंजिनियरींग MBBS की म्हणलें म्हाका गुर्तू नासलें. या दुसरे खंयचे फिल्डाक हांव वयता म्हणलें चिंता म्हज्या आसलें. जाल्यार हांवें नीट एग्जाम आनी CET एग्जाम दिल्ली जाल्यार म्हाका कॉन्फिडन्स नासलें हांव पास जाता की ना गी म्हणलें. जाल्यार हांवें एग्जाम दिली. तेच्या उपरांत हांवें मस्त मागणें केलें. हांवें चिंतलें ह्या फावटी हांव क्वॉलिफाय जायना दिसता म्हण सांगून हांवें चिंतलें. जाल्यार देवान म्हाका वयर उखल हाडलें आनी म्हाका बऱ्या मार्क्सांनी ताणें क्वॉलिफाय केला. हालेलुया. हालेलुया. आनी तशेंच ह्या रेतीर मंदिराक येवन म्हाका सबार संगती बरें जाल्यात. आनी म्हाका काल इनर हिलिंगांत म्हाका जेजूचे पांय दिसले आनी ताचे रगती व्हडले बरी म्हज्या तकली तोंड पांय आनी तशेंच ताचे घाय म्हाका दिसले आसले आनी म्हाका थंय डिवायन ग्रेस त्या बिल्डिंगांत थंय जेजू म्हजे संगता चलोवन आसा म्हण. हालेलुया. होसाना. अर्गान जेजू. होगळाप जेजू. जय जय जेजू. आनी तशेंच हांवें सबार रिट्रीट सेंटराक हांव गेल्लें आसा जाल्यार हांवें चिंतचें आसलें पाद्रे कालक म्हजें नांव आपयना. म्हाका जेजू बरो करिना गी म्हणलें चिंता म्हज्या मतीन ते येते आसले. आनी तशेंच मोरये मायेकी हांवें मान दिवन हांवें तेर्सी हांवें सुकयलो आसा ताका हांव सॉरी मागता मोरये माये लागीं. आनी तशेंच काल हांवें तेर्स बऱ्या रितीन हांवें शिकयले आसा. हांवें भक्तीपणान हांवें मागणें केल्लें आसा काल. आनी ताच्या उपरांत हांवें दैवीक आकुलटीचो तेर्स एकलेन्स वचून त्या पावसांत हांवें काल राती वचून थंय वचून भेटयलें आसा. ताका हांव जेजू काळजांत. हालेलुया. अर्गान जेजू. होगळाप जेजू. जय जय जेजू. हालेलुया. आनी तशेंच
ह्या रेतीर मंदिराक येवन साबार बरेंपण जालां. तशेंच हांव तुमकां सर्वांक ह्या रेतीर मंदिरांत हांव आपयतां आनी हांगा रिट्रीट केल्यार तुमकां मस्त बरेंपण जाता म्हूण सांगून म्हजी पातयणी आसा. जेजू वयर म्हाका भरवोसो आसा तो तुमकां बरो करतलो म्हूण सांगून. सुम्यात आमी संतोष पावया तासो प्रीत मोग नियाळया. आमचे दैताची काकूत बोग्या महिमा ताची गाव्या. सर्वेस परम सोरस्ता आनी आमचो सांबाळना. क्रिस्ताच्या घुटा मोका उगडला नवे जिवी. देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थे म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एक कुटुंब जावन आमी सर्वां ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. देवाक अर्गां दिवंक, ताची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक. प्राजताच्या काळाच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी आसा. आयचो दीस ब्रेस्तार जावन आसा आनी बेगीनच आमी भाग्यवंत हप्त्यांत येतल्या. जेजूच्या कश्टां मरणां आनी पाशावांचो आमी नियाळ करतल्या. आयच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां बरो एक संदेश मेळटा की आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत जर तर आमी देवाचेर विश्वास दवरता तितली एक साक्ष जातली आमी देवाक दिवची. मोगाच्यानो थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमचे पदकां आमी उडाच करया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया. हांव पत्की सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पत्कां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पौड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान सांकुवार मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थना. कणवल्या बापा, तुजे काकुळट आमी खालतीपणी मागता. प्राजता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत सफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच अडखळीक सांपडनासतना पास्काचे परब संभ्रमूंक आमकां पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच पराण मैजेक म्हणले, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली बैर काडल्ली परजा पदकान पडला आनी तिणें म्हजे तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयिल्लो वाट तांणी तुरतून सांडला. पेटयल्ल्या भांगाराचेर वस्त्र काडून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हणलां, हो तुजो देव, ये इज्रायेला, तुका इजिप्तांतलो बैर काडलो तो. सर्वेस्परान मैजेक म्हणलें, ही परजा कितले धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयला. म्हाका म्हज्यो इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्राशितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मैजेन सर्वेस्परान आपल्या देवा लागीं परतून म्हणलें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली बैर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय. दोंगरा वयर ताचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयले काडून ताचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फुसोवन बैर हाडली. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचे. तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सापूत घेवन तांकां बसयल्लो आकाशाच्या निकेत्र परी हांव तुमची संतत वाडयतलो. आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचे दयज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ले ती केस्त धाडली ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजेय उगडास कर. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पर, तर म्हजेय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वस्त्र पेटलो. कडलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण कातरल्या त्या पाड्याक ताणें पटलून धरलो. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पर, तुजो तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांतलो महत्कार्या, हामाच्या देशांत अद्भुता, तांबड्या दर्या लागसरा आजापा केल्या. देवाक आपल्या तारोकाक ती विचारली. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतले, पूण देवाचो विंचणार मैजे मदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशी ताचो पटल्यान क्रोध ताणें पालवयलो. श्लोक. तुजो परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्पर, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. जो कोण ताका सतमंता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआओं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांक सांग लागलो, म्हजेच विशांत
हांव साक्ष दिन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा, तो म्हजे विशांत साक्ष दितलो. तुमीच जुवांव सरशीं झण दडले, ताणें स्वता विशांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशांची साक्ष गरज आसा म्हण न्हय, तुमी बचाव जायजे म्हणून म्हजे खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जुवांव एकलो जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो, आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशिवेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांवन दिल्ले साक्षपास वर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्ल्यांत तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशांत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना, ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सतमनल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच साश्णीक जिवीत आटपून आसा म्हणून तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. हांव मनशांच्या होगळापाक लबधल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमी तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हणून हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपणे नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेका थावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवाक थावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सतमंतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मानतलों म्हणून तुमी चिंते नाकात. मोयजेचेर तुमकां बरवसो आसा न्हय, तोच मोयजे तुमचेर गुन्यांव मानतलो. मोयजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमंते आसतल्यात. कित्याक ताणें बरयिल्लें तें म्हजेच विशांत, पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्यार उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत? देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें फारिजेव आनी शास्त्री जेजूक ताच्या अधिकारा विशांत सवालां करतात आनी ताचे कडेन ताणें करच्या अशर्यां विशांत आनी ताच्या उतरांची सबूत ह्या साक्ष विसरतात. जुदेवांच्या नियमा प्रमाणे एका अपराध्यान कोर्टाक ह्या सानेद्रीन सभेक 2 या चड साक्ष दिवची गरज आसा. एका अपराध्यान आपलेस्तकी ह्या आपणा विशांतीच ह्या खुद्द साक्ष दिवंक जायना. दुसऱ्यांनी तशे विशांत साक्ष दिवंक जाय. जेजू सत उसारूंक आनी सत रुजू करूंक फारिजेवांक आनी शास्त्रींक 4 साक्ष्यो दिता. पयली साक्ष जावन आसा जुवांव बाप्तिस्ताची. जुवांव बाप्तिस्त योर्दान न्हंयत बाप्तिस्म दिताना ताणें न्हंयच्या तळींतावन जेजू वेसो ताणें पळयलो आनी जुवांव बाप्तिस्तान म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप करता ती. जुवांव बाप्तिस्त जेजूची साक्ष दिल्लो. दुसरी साक्ष जेजून दिली, जेजून केल्ल्या बऱ्या कामाची, ताणें केल्ल्या असर्यांची आनी ताणें केल्ल्या अजापांची. जेजून लोकां खातीर सबार अजापां केली. थोड्यांक ताणें सोलोंक केलें,
मेल्ल्यांक ताणें जिवीत केलें, बेऱ्यांक ताणें आयकशें केलें, मोन्यांक ताणें उलोवचें तशें केलें आनी 5,000 चड बुके लोकांक ताणें जेवंक दिलें. ही सर्व जेजून केल्लीं अजपां ताणें ताचे मुखार दवरलीं. जेजूच्या बापानच जेजू विशांत सांगलेलीं उतरां जेजूक साक्ष दितात. जुआंव बाप्तिस्त योर्दान न्हंयत जेजूक बाप्तिस्म दितना सर्गींत हांव आयलो एक आवाज. तो म्हणालो, हो म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो पूत, ताका आयका म्हणून. तशेंच ताबोर गुड्यार जेजू आपल्या तेगां शिसां समकार रुपांतर जाताना तस्सो शब्द या उतर सर्गींत हांव आयकूंक मेळ्ळें, हो म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो पूत, तुमी ताचें आयका म्हणून. आनी अखेरेक जेजू म्हणटा, पवित्र पुस्तकांत ताचे विशंत सबार संगती बरयल्ले आसात. ही सर्व 4 साक्षी जेजू फरिसेवांक आनी शास्त्रींक दिता. जेजू म्हणटा, म्हाका मनशांनी साक्ष दिवची नाका, सतच म्हजी साक्ष जावन आसा. जो कोण म्हाका तिरस्कार करता तो म्हज्या बापाकच तिरस्कार करता. मोगचेनो, जेजूक फरिसेवांचो धार्मीक गर्व बरो लागूंक ना. फरिसेवांचो धार्मीक गर्व बरो लागूंक ना. आमी आमच्या जिवितांत खालती जावया. खालतेपणान जेजूचेर आमी पत्येणी दवरया. कित्याक जेजू आमच्या जिवितांत केल्लीं सबार बरी कामां ताची साक्ष दितात. थोडेच दीस आयले आमी भाग्यवंत हप्त्याक वतले. हांव ह्या दिसांनी आमची मागणी, आमचे गरजेची ते सवां आमी करचे प्रायजीत, आमी करचे दान धर्म आमी सोडोवंक प्रयत्न करया. आनी पास्काच्या दिसा आमी परत्यान आनी एक फावटी जेजूक आमीच साक्ष जावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. उपकार साबार केल्याय तुवें, दिवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता वाज जीवन आमचें हुंड्या वायना सवें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सौरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा देवा, आमी तुजीं भुरगीं एकदम असक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे असतकायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौरपदीदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरता. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्याव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उबार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परे आमचे चडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 dalbara so सर्वेस portut, sargani संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्षाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जालो. हो भावार्थाचो घोट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिवेताचो उंडो आनी चडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरिये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा. आमेन. आमी तुका स्तुती करता. 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 तुका स्तुती करता
आमच्या सम्याची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना आता आम्ही धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सोरेस्पुरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनार. आमेन. शिम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें मितबरेवचे म्हाका फावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या, दोस्त कर येण्यान तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. संवसाराचेर ख्यास्तीचे परमाण मारूंक न्हय पूण ताचे वरवीं संवसाराचे तारण जावच्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक वखद जावच्याक हो उंड्या आनी दाकां सोऱ्यांचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमच्या ख्यास्तीचें कारण जावंक निर्मे नाका. बगार ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळाचें कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर E18 E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या. पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या.
दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी ती जियेवंक आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या पेन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या व्हंका तासो बावड्या मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.